कॅपेबल लोकांक थोडोसो अनुभव मेळचो पडटा. आतां हळूहळू करून आमची पार्टी कितली पोरणी. आय एम प्रोबेबली हांव आनी श्रीपाद सुरवातीचे, सो वी गॉट बेटर ऑपॉर्च्युनिटी, इनिशियल ऑपॉर्च्युनिटी. आमी ती इनिशियल ऑपॉर्च्युनिटी फुडें फुडें व्हरत गेले. फाटल्यान जे कोण आयले तांकां ऑपॉर्च्युनिटी जितल्यो चड मेळटा हळूहळू करून तुका लक्षांत येतलें की बाय नेक्स्ट इलेक्शन द पार्टी वील बी फ्लरिशींग विथ लिडर्स हू आर कॅपेबल अँड हू कॅन डिलिव्हर. आय बिलीव इन दीस मल्टिप्लिसिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टॅलंट. आनी म्हाका दिसता पक्षा कडेन भरपूर टॅलंट आसा. ते टॅलंटाक थोडोसो फ्लरीश जावपाक टायम दिवंक जाय. तो फुडल्या 2 वर्सांन आमी फुडल्या इलेक्शना पर्यंत मनोहर पर्रीकाराक रिप्लेसमेंट ना न्ही. ना कोणाकूच रिप्लेसमेंट नासता आनी कोणूच इनडिस्पेन्सिबल नासता. म्हणजे तो मनीस आपल्या हातून स्पेशलिस्ट आसता केन्नाय खंयचोय मनीस. म्हणजे पयलीं अनेक बाबू नायक जावन गेलो आनी कोण जालो ताजी स्टायल तो हे करतलो न्हय. ते रिप्लेसमेंट कोणें केलें कोणेंच करूं ना. ते रिप्लेसमेंटाचेर दुसरो कोंट्री आयलो जल्मी आयलो जो इक्वली बरो आशिल्लो सरकाराक धारेर येतालो. त्या नंतर म्हजे कडेन रोल आयला हांवूय तो इक्वली बरो करता अशें म्हाका दिसता. पीपल हॅव टू अल्टिमेटली जज. ताजेरूय कांय जाणांचे कॉमेंट आसूंक शकता. आय ट्राय माय बेस्ट टू डू गूड जॉब. म्हाका दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नथींग कॉल्ड एज इरिप्लेसेबल कॉन्सेप्ट. बट हाऊ मच इट वील अफेक्ट पार्टी कितली अफेक्ट जातली. म्हाका कांयच तातूंत म्हणजे पक्षाचेर परिणाम उलट म्हणजे हातूंतल्यान आनी इल्लें एनकरेजमेंट मेळटलें. कारण फर्स्ट टायम म्हणजे श्रीपाद सोडलो जर तूं श्रीपाद आसा थंय सेंट्रलाक पावला मंत्री जालो सेंट्रलाक काही रोल आहा पण तो MP म्हणून गेल्ल्या मुळे तर MPचो रोल कसो काही जाणांच्या तकलेन येता. पार्टी लेवलाचेर वेगळो इफेक्ट आसता. पार्टी लेवलाचेर कंट्री सेंट्रलाक वचप हे आमच्या गोंयच्यान जावन नासलें अजून कोण तरी वेगळो इम्पॅक्ट जाता. ताजो उलट पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट आहा न्ही. समजा हांव गेलो जाल्यार इट इज एन एनकरेजमेंट टू मेनी अदर यूथ हू आर नाव फ्लॉकिंग पार्टी टू डू देअर बेस्ट सो दॅट इन नेक्स्ट 5 years 3 years 2 years ऑल ऑफ देम कितलेशे बरे हे आसा. आमचे कडेन आतां पळय म्हाका तूं हांव नांव करूंक जालो जाल्यार चुकून नांव उरलें जाल्यार तो बेजार जाता. पण आतां दामू आमचो ताजे परफॉर्मन्स पळय तूं एसेंब्लीन म्हणजे हांव उदाहरण तुका सांगपाचें व्हरतलो जाल्यार म्हाका हांव यंगेस्ट म्हणून हांव सांगता रमेशाचें पळय परफॉर्मन्स. आतां एखाद्या वेळार म्हजे कडेन एखादी म्हणजे म्हजें इंजिनियरींग शिक्षण आसल्यामुळे म्हजें ज्ञान धर तूं इंजिनियरींगचें आसलें तें ताजे कडेन कमी आसलें जाल्यार दॅट इज नॉट समथींग नेगेटीव. ताजे कडेन तितलें रमेशा कडेन उदाहरण एग्रीकल्चरचें ज्ञान शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीच्या संदर्भातली माहिती ही म्हज्या कितल्याशा पटीन सुबेजा. म्हणजे वी फायल हिम फॉर मेन स्पीकर. व्हेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. आय एम नॉट ऑप्टिमिस्टीक. आय एम व्हेरी पॉझिटिव्ह अबाउट इट अँड आय एम शुअर अबाउट इट. आमच्या पक्षान म्हाका अशें दिसता की देर आर एटलिस्ट अ डझन लिडर्स. जाता कितें भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसच्या हातूंत एक फरक आहा. BJPन आमी सगळे शिस्तीन हे केल्यामुळे नाही हांव उदाहरण सांगता नॅशनल आमचे जर तूं अध्यक्ष आयले तुका अशें लक्षांत येतलें की सडनली 2 दीस आमच्या हांगाचें नेतृत्व जें आहा तें ओग्गी बसलां. तें ओग्गी बसलेलें नसता. इट इज डिसिप्लीन गिवींग रिस्पेक्ट टू द नॅशनल प्रेसिडेंट दॅट एनीथींग ही टॉक्स इवन ऑन गोवा इश्यू ही टॉक्स. आमी काँग्रेसी भशेन वेगवेगळ्या तोंडांनी उलयना. म्हणजे चीफ मिनिस्टर एक उलयता शांताराम नायक दुसरो उलयता रवी तिसरें उलयता अध्यक्ष चवथे उलयता असलें ना. त्यामुळे जाता कितें सिनियर मोस्ट जो कितें उलयता पळय ताका कॉन्ट्रडिक्ट करणारो एखादो दुसरो कोण सट करून म्हणजे आपले कॉन्ट्रडिक्ट जायत काय कितें. कारण प्रत्येकाचें कितें मांडलें की मातशें वेगळें आसतलेंच न्हय. हाऊ कॅन ईच पर्सन टॉक एवरीथींग सेम वे. त्यामुळे आमच्या पक्षान अनेक जाण हो पॅटर्न फॉलो केल्यामुळे दिसता आसतना अशें दिसता की हांगा कितें लिडरशीप कितें कमी आहा काय कितें. पण दॅट इज नॉट अ फॅक्ट. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट ऑन दॅट. लास्ट वीक आमी रामदेव बाबाची इंटरव्यू केल्लो ताजे म्हाका 2 गजाली विचारपाक. पयली गजाल म्हळ्यार जी सगळ्यांच तकलेन आशिल्ली की रामदेव बाबान पार्टी काडली म्हणटकीर हाजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट BJPचेर जातलो दिसता अशें. हांव कॉमेंट अजून तरी म्हाका पार्टी काडलेलें खबर ना. त्यामुळे आय डोंट कॉमेंट. एज फार एज दीस इज डेमोक्रेसी त्यामुळे हांव ताजेर चड. डू यू थिंक दॅट जर रामदेव बाबाची जर पार्टी आसा जाल्यार खंय मेजर इम्पॅक्ट तुमची वोट बँकाक जातलो. हांव खंयच्याच दुसऱ्या कोणें पक्ष काडलो जाल्यार ताजेर हांव कॉमेंट करणे म्हजी शक्य ना. ज्या दिसा तो काडटलो त्या दिसा म्हजो कॉमेंट सुरू जातलो. अनाउन्समेंट केला ताणी. न्हय अनाउन्समेंट केलां. अनाउन्समेंट कन्वर्शन जालें की त्या दिसा मागीर हांव पळयता न्ही कितें जाता तें. पण आयज म्हजें इतलेंच हें आसा की पॉलिटिकल पार्टी काडप हो डेमोक्रेटीक अधिकार प्रत्येकाचो. दुसरो हांवें लास्ट प्रश्न विचारिल्लो की फाल्यां मनोहर पर्रीकारा सारको मनीस जर आसा
मनोहर पर्रीकार जाल्यार ताका तुम्ही पक्षाक बिक्षाक घेतले काय म्हूण ताचेर ताणें म्हाका खूब सामकें सूचक उत्तर दिलें की टायम येतकीर जरूर पळोवया म्हूण. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू रामदेव बाबा, मनोहर पर्रीकार पॉलिटिकली भारतीय जनता पक्षान आसतलो. ज्या दिसा हांव पॉलिटिक्सान नासतलो, म्हणजे जर नासलो जाल्यार तो हांव दुसऱ्या लायफान म्हणजे सोशल लायफान आसत. ज्या दिसाक बीजेपी भाजपाक नासले त्या दिसा तुम्ही पॉलिटिक्साक नासतले नासतले. अशें. सो क्लियर अबाउट इट. हम्म. म्हाका समजा काही कारणामुळे पटलें ना मनाक, किंवा काही कारणामुळे आता पुरो अशें दिसलें, ज्या दिसा दिसतलें, हांवें केन्ना तो दीस ठरवना, देर इज नो स्पेक्युलेशन ऑन दॅट. त्या दिसा आय वील बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स. आय एम सो, हांव हट्टी न्हय ताजेर. हांवें हो पक्ष सिलेक्ट करता आसतना सगळो विचार करून सिलेक्ट केला. इट इज नॉट एन कॅज्युअल डिसिजन. म्हणजे ह्या पक्षा बद्दल म्हाका नुस्ती आस्था आसा अशी न्हय, जाल्यार म्हाका ह्या पक्षाची गॅरंटी आसा. हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो 51 म्हयन्यान. दी इज द ओन्ली पार्टी वेर नो सेंट्रल लिडर फोर्स्ड एनीथींग ऑन मी. हें केन्नाच खंयच्याच पॉलिटिकल सेटअपान जायना. ह्या म्हणून ह्या पक्षाची म्हाका गॅरंटी आहा. हांव जेन्ना सांगता एखादी गजाल जातली म्हणून ह्या पक्षान, तेन्ना हांव कितें आयज तरी एखादें तूं म्हाका मातशें कितें ते सेंट्रलाक बी व्हरून ते करतलो, पण एक 5-10 वर्सां पयलीं जेन्ना मुख्यमंत्री आला तेन्ना कोण नाशिल्लो न्हय. पण त्या वेळार सुद्दां पक्ष म्हज्या फाटल्यान एक हॉनेस्टली म्हाका काम करपाक ह्या पक्षान दिलें. दुसऱ्या पक्षान शक्य जावचें ना. आयज दिगंबराक विचार, G7 आसत आनी G8 आसत आनी कोण आसत ते जे पळय नाचतात सगळे, ताजें एक कारण अशें आहा की तांचे वयले जे लिडर आसता पळय ते भ्रश्ट आसतात. म्हणजे फाटल्या दिसांनी आरोप जाल्लो, इदी कोण ते आल्वा, ते हेल्थ पळय आतां भुरगे घेतल्या, तांकां विचारशी धर तूं ते तुका सांगतले. 45,000 रुपया प्रत्येकान काडल्या 84 भुरग्यांनी. ते पयशे कोणाक गेले बी ते हांव नकळो, पण जो आरोप जाल्लो तातूंत तथ्य आसा. हें तूं तांचे कडेन उलयशी. एकच हें दिसलें की हांव तुका कित्याक सांगता, हें म्हज्या पक्षान केन्ना जालें ना, किंवा म्हजेर कोणें दबाव हाडलो ना वयल्यान. गोवा बीजेपी वॉज रुलिंग इंडिपेंडंट. एकच गजाल हें जाली की त्या पयल्या अनुभवा नंतर, आनी कडू अनुभव तो तेन्ना जो G7 जाल्लो पयलो, ताजे नंतर परत तुमी आनीक कितें जरी हांगेली बंड जाली आनी कितें जरी स्टेटमेंट आयली, तुमी आनी तांच्या नादाक लागल ना. पयल्या खेपा जाल्लो पळय तो 7 नाशिल्लो, ते 6 जाण आशिल्ले. म्हणजे तूं आंकडो जो 7 येवपा आशिल्लो पूण तो आयलोच ना अशें जाल्लें. न्हय 7वो येवपाचो आमी हें धरून नासलो. खरें म्हणजे हांव तातूंत त्या वेळारूय वचचो नासलो. पण जेन्ना एखादें सरकार जाता आनी 50 दिसां भितर त्या सरकाराचो मंत्री थंय राजिनामो दिता आनी स्टेटमेंट करता की थंय भ्रश्टाचार चल्ला, फायनान्स मिनिस्टर कमिशन मागता मंत्र्या कडच्यान दुसऱ्या मंत्र्या कडेन काम करून घेवपाक, हें जेन्ना मंत्री स्टेटमेंट करता आनी राजिनामो दिवन भायर सरता, तेन्ना डेफिनेटली द एक्सरसायज इज सिरियस एक्सरसायज. आनी म्हजो विरोधक म्हणून म्हजो डेफिनेटली आयजूय हांव सांगता म्हजो रोल आसा. हे गव्हर्मेंट जर ऑपॉर्च्युनिटी आयली, योग्य ऑपॉर्च्युनिटीचेर हे गव्हर्मेंट सकयल खेचप हे म्हजो जबाबदारी ती. आतां ते सकयल खेचप म्हणजे ही नाटकां सगळीं जी पळय रोमट चल्लेलें ते रोमटाक सपोर्ट करप अशें न्हय. तो जो एक्सरसायज जाल्लो तो सिरियस जाल्लो. हांव त्या वेळार तुमी कितें म्हणा, त्या अनुभवांतल्यान शिकले की हांचेर आनी विश्वास दवरप ना म्हूण. त्या अनुभवांचे हांव ह्या अनुभवाक ह्या गजालीक लिंक लायना. हांव फक्त तेन्ना कितें जालें तें सांगता तुका. त्या वेळार भितर तो अनुभव हांवें कित्याक घेतलो पॉझिटिव्हली, सिरियसनेस कित्याक घेतलें, ऑब्वियसली बिकॉज नाव यू डोंट फायंड देर इज अ मिनिस्टर हू रिजायन न्हय. नाव यू डोंट फायंड इट. मिनिस्टर रिजायन करून आयलो न्हय. आतां हांगा म्हजे कडेन पावल्ले कांय जाण, अनेकदां पावल्ले, ह्या पावल्ले, गेल्या पावले, आनी तांकां सांगलें तुमचो म्हजो रोल म्हणल्यार केन्ना सुरू जाता, जेन्ना तुमी राजिनामे दितले आनी गव्हर्नराक सपोर्ट काडलो ताज्या नंतर म्हजो रोल सुरू जाता. तुमचें धुमशण एकी कडेन हाडपाक किंवा कोणाक मायनीचें लायसन्स मेळना, किंवा एक गजाल सांगता, काँग्रेसचे सद्याचे जे कोण 16-17 आहात ते कितें साव न्हय. तांच्यांनी भरपूर लूट मारलेली आहा, तांच्यांनी इल्लिगल सगळ्यो मायनी केल्या. आनी आतां दुसरो कंट्री मायनी करतलो आनी आपल्याक कॉम्पिटिशन जातलो पयशे मोडपाक, जाल्यार ताजी मायन सॅबोटेज करपा खातीर जयराम रमेशाची लॅटरां हाडल्या. ताजेर हांव वचना. हांव फक्त इतलेंच सांगता की हांचो जो एक्सरसायज चल्लेलो इट वॉज सो ओपन दॅट दे आर, some of them at least, are trying to get their things done. So tomorrow if they resign and come, then you will think about it. नाही, जो गजाल जावच ना त्या संदर्भातले आयज हांव कित्याक हें करूं. No, you are open to it, just open to it. ना, एक गजाल आयकता, देन आय विल थिंक अबाउट थिंकिंग अबाउट इट. तुका लक्षान येवन Then you will think about thinking about it. हां, म्हणजे एखादी सिच्युएशन जाली, गोंयान सरकार पडलें जाल्यार म्हाका विचार करचो पडटा. हांव ओपोजिशन न्हय.
हांवें कोणाक घेवन सरकार करतलो हें तुका सांगून ना. बरोबर. आय एम सो क्लियर. या आय एम ओनली सेयींग दॅट इफ दीस गव्हर्मेंट गेट्स टू मायनॉरिटी देन ऑब्वियसली एज अ ओपोजिशन आय हॅव टू थिंक अबाउट इट. आय वील ओनली थिंक अबाउट इट. आय हॅव नॉट सेड आय वील डू दीस ऑर आय वील डू दॅट. लास्ट क्वेश्चन म्हजो आनी म्हाका जर वो लिटल हायपोथेटिकल क्वेश्चन पण म्हाका जे मातशें सारकी उत्तर जाय की फाल्यां जर विधानसभेच्यो निवडणुका आयल्यो आनी गुजराताकय आसा निवडणूक, मध्य प्रदेशाकय आसा आनी गोंयाकय आसा आनी मध्य प्रदेशांतली आनी गुजरातांतली निवडणुको गोंयाच्या तुलनेन सामक्यो म्हत्वाच्यो. यू आर द कन्व्हेनर ऑफ द गुड गव्हर्नन्स सेल. वेर वील यू बी? नाही कन्व्हेनर ऑफ गुड गव्हर्नन्स सेलाचो रोल इलेक्शनान व्हडलोसो येवचोच ना. इट इज ड्युरींग युअर टेन्युअर. बट जेन्ना इतले त्या तुमी कन्स्ट्रक्ट करून हाडिल्ले आसतले गुड गव्हर्नन्स आनी त्या गुड गव्हर्नन्साच्या बेसिसाचेर तुमी मत मागपाक वतले. नाही इफ सपोज लेट अस से आमी कितें तरी प्रोग्राम केलो, ताचो प्रोग्राम काही इम्प्लिमेंटेशन जालो जाल्यार माय सक्सेस वील बी जज नॉट इफ आय गो देर रश ड्युरींग इलेक्शन. माय सक्सेस वील बी जज इफ द पर्सन हू इज सिटींग देर कॅन गार्नर 2% मोर वोट्स. जाल्यार हो कॉन्सेप्ट जो गुड गव्हर्नन्साचो दिला आमी ताका यश आयलें अशें म्हणून घेतलें. सो वेर यू वील बी? गोवा? म्हजो रोल गोंयानूच आसा आनी गोंयांत तो गुड गव्हर्नन्साचो रोल आहा तो गोंयकारांक खबर आसा. एज अ ओपोजिशन लिडर माय पार्टी शूड वीन द गोवा इलेक्शन. आय विल बी डेफिनेटली इन गोवा. फाल्यां पार्टीन म्हाका सांगलें तूं 2 दीस मध्य प्रदेशान वच जाल्यार हांव थंय वचून येतलो. मागीर दॅट इज डिफरंट. दॅट इज एक्सरसायज डन बाय द पार्टी. बट आय डोंट थिंक एज अ गुड गव्हर्नन्स सेल आय हॅव टू बी इन अदर स्टेट फॉर कंडक्टींग देअर इलेक्शन्स. माय जॉब इज प्री इलेक्शन. हांव तुमकां एक गजाल सांगता. एक म्हण आसा इंग्लिशीन, जे सैन्य शांततेच्या काळान चड कश्ट काडटा पळय, म्हणजे एक्सरसायज मॉक ड्रील करता, दे स्पील लेस ब्लड ड्युरींग द वॉर. ड्युरींग द वॉर. कळ्ळें का? दोज हू स्वेट मोर दे स्पील. सो एट द टाइम ऑफ वॉर अल्टिमेटली यू विल बी द सेनापती ऑफ गोवा बीजेपी. गोंया बीजेपीन हांव सेनापती म्हणूंक शकना, पण गोंया बीजेपीच्या एकूण हांगाच्या हातून म्हजो जो रोल आहा म्हत्वाचो तो डेफिनेटली आसतलो. फोकस विल बी ऑन गोवा. येस, माय फोकस इज ऑलवेज ऑन गोवा. गुड गव्हर्नन्स डज नॉट मेक मी शिफ्ट माय फोकस. ओनली वॉट आय एम डुईंग इज पक्षाच्या कामा खातीर, एका विशिश्ट कामा खातीर थोडो वेळ हांवें पक्षाक दिल्लो आहा. दॅट्स सो इट इज वी कॅन ओनली से दॅट थंय केंद्राक जरी गेले तरी मुख्य जी गजाल आसा ती मनोहर पर्रीकार गोंयचे मुख्यमंत्री हीच आसतली. गोंयचो मुख्यमंत्री काय ते ठरोवपाचो अधिकार लोकांचो. ते म्हजो प्रायोरिटी तीच आसतली पयलो. दुसरो तो अधिकार पक्षाच्या विधायकांचो आनी भारतीय जनता पक्षाचो. त्यामुळे हांव ह्या 2 गजालीन एस्युम्ड मुख्यमंत्री असले केन्ना करपाक तयार ना. सत्ता ही म्हज्या हिशोबान ह्या शर्टा भशेन आसूंक जाय. चामडे भशेन जाली की ना मागीर ती काडटा आसतना चुरचुरता. G7ची जी परिस्थिती आल्या कारण तांकां सत्ता ही चामडे भशेन जाल्या. मातशी ती सोल्ली की बळबळ करून रक्त येता. शर्टा भशेन तूं कॉन्सेप्ट करशील कांय फरक पडना. त्यामुळे गोंयच्या राजकारणान म्हजो रोल हो आसतलो. त्या बाबतीत आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. आय कांट से वेदर आय वील बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी एनी टायम वेन इलेक्शन्स आर हेल्ड. आय एम आतां कित्याक हांव सांगता तुका इट इज गोवा नॉट सेंटर. सो ह्या एका गजालीचेर जे खूब जाणांच्या तकल्यांत प्रश्न आयिल्लो की आतां गोंयचें कितें आनी गोवा बीजेपीचें कितें की जर आसता जाता. आनी जो हांवें म्हणलो की ताचे तुमी म्हळें की पत्रकार चिंततात म्हणून, पण कांय जाणांनी अशें म्हणिल्लें की हातूंतल्यान हो एक खंय तरी मुखार वचपाची वाट सुरू जाल्या काय कितें. सो ह्या सगळ्या गजालींचेर तुमी उलयले. तुमचें शेड्यूल खूब बिजी आशिल्लें तरी आसतना तुमी आयले आनी ह्यो सगळ्यो गजाली गोंयकारां मुखार मांडल्यो. तुमचे प्लॅन्स मांडले, तुमचे विचार मांडले. सर थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.